Sankalp Amolkar sir. Because of his vision and commitment towards public welfare, we are here. This mobile mortuaries, ambulance and hearse van was required in this area, and this is his vision that it doesn't reach everywhere. I know there are ambulances in Goa, there are hearse vans and everything, but reaching in a secluded area is another thing. So this was his vision for these vehicles to reach in this area, and that's why Rotary Club of Kolhapur Evolve collaborated with Rotary Club of Vasco Port Town Trust, and now we are here, and thank you so much. रिवॉल्व या दोन्ही क्लब्सांच्या कोलॅबोरेशनान आज हांगा मुरमुगांव तालुक्यान ॲम्ब्युलन्स आनी हर्स वॅन डोनेट केल्ली आसा. सो आय विश संकल्प बाब अँड द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस्ट विशीस फ्रॉम बोथ द क्लब्स आनी बरें जावचें तांचे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. Sankalp Amolkar ji, our esteemed CSR partner Lakshmi Machines, and their distinguished Rotarian guests and friends. It's given me a pleasure to be part of this noble occasion. On behalf of Rotary, I express my heartfelt gratitude to CSR partner for their generous support, and Honorable MLA Shri Sankalp Amolkar ji for gracious inauguration. For donation of an ambulance and hearse van is more than just a project. It is a service to humanity. These vehicles will provide timely assistance and compassionate support to the people of Mormugao when they need it. मुणकरान जे कार्य केल्लेलें आसा, आमी पॉलिटिशियन आमकां हेचो इम्पॉर्टन्स खबर आसा. आमी सदांच पळयतात जेन्ना हर्स वॅन, एम्बुलन्स किंवा हे मोबायल मॉर्गेज ही नेसेसरी केन्ना आसता पळय ते आमी पॉलिटिशियन आमकां कळटा. आमकां फोन येता रातचे खंय आयलो आपल्याक मॉर्ग खंय तरी पळय, आमी हांगा ते धांवता कांय करूं शकना. चिकालीम आहा तें फूल आसा, SMRC आहा तें फूल आसा, खंय करपाचें आमकां काय कळनासलें कितें खंय वचपाचें तें. पूण ती हर्स वॅन कालचे इन्सिडंट सांगता. काल म्हाका फ्रेंडाचो बापूय एक्सपायर जालो चिकालीम हॉस्पिटल. तेका आमकां हर्स वॅन आज कावन्सिलर ना आमी, तुमी म्हाका फोन केलो एक हर्स वॅन जाय मातशें आमकां पेशंटाक हांगा वचून काणकोण व्हरपाक जाय आसलें म्हणून. प्रॉब्लम की आमची म्युन्सिपालिटी हर्स वॅन सारकी ना, केन्ना ड्रायव्हर ना, संडे आसलेलो प्रॉब्लम जाता. असल्या टायमार करपाचें कितें खरोखरच हांव संकल्प आमोलकराचें अभिनंदन करता. तशेंच तेचे वांगडी जे रोटरी क्लब कोल्हापूर आनी रोटरी क्लब वास्को टावन हेंच्यांनी तांकां सहकार्य दिलेलो आसा. हे कार्य जें आहा पळय म्हाका दिसता मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक एकदम बरें आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता आमची नेबरींग वास्को आहा, समज कितें प्रॉब्लम जाल्यार तेणें आमकां हेल्प करपाचो, कितें सोशल वर्क करप हें सगळें बरें पुण्य काम. कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून एक पाऊल जो आमी मारलेलो आसा आनी लोकांक लागून जी आमी एम्बुलन्स, हर्स वॅन अँड मोबायल मोचरी ही फ्री सर्विसीस आमी आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून उपलब्ध केलेली आसा. आनी तेज्या लागून हांव परत एकदां आमचे रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर तशेंच रोटरी क्लब ऑफ वास्को पोर्ट टावन हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेंच्या कॉर्डिनेशनान, हेंच्या सपोर्टाचेर आयज ही आमकां एम्बुलन्स, हर्स वॅन आनी ही 2 मोबायल मॉर्चरी आमकां मेळिल्ली आसा. आनी आयज हे जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा हेजें आनी हे लोकांक लागून, आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक लागून ही फेसिलिटी एवेलेबल केल्लेली आसा. आनी हेजो एक हेल्पलायन नंबर हांवें लोकांक दवरलेलो आसा. खंयच्याय टायमाचेर केन्नावूय 24/7 ही फेसिलिटीज एवेलेबल आसतली. आनी हो जो हेल्पलायन नंबर आसा हो लोकांनी सगळ्यांनी नोट डावन करून दवरचो. कित्याक हो नंबर आसा 9607 333 108 9607 333 108 असो हो नंबर आसा. आनी हो एक नंबर आमचो डेडिकेटेड म्हज्या ऑफिसान आसतलो मनशा कडेन, आनी तो ही सगळी फेसिलिटी जेंकां जेंकां गरज पडटली हे सगळ्यांक दितले. आयज जेन्ना ही फेसिलिटीक लागून हांवें जेन्ना आमच्या लोकां कडेन जेन्ना हांवें मेसेजीस घातली जाल्यार म्हाका एकदम बरो रिस्पॉन्स लोकां कडसून येवपाक लागलो. खूब बरो रिस्पॉन्स जे रायटअप येयले, एक पॉझिटीव रायटअप हेज्या वयरसून दिसपाक येता कितें ही जी सर्वीस आसा ही खरीच गरज आसा आमच्या बारीक लोकांक लागून, बारीक समाजाक लागून. कित्याक आयज जेन्ना आमी पळयता जेन्ना व्हडल्या लोकांक हेजी गरज आसपाना, कित्याक तेंचे कडेन बाकीची फेसिलिटी आसतली, बट एक बारीक मनशाक हेजी गरज आसता. एक बांबोळी कसलो जर इन्सिडंट जालो आनी जर वास्को हाडूंक जाय, जे लोक ते चार्ज करता, पयशे जे घेता एम्बुलन्साक जावं हर्स वॅनाक लागून, ते आमकां खबर आसा. आनी हे बारीक लोक, गरीब लोक दिवंक शकना.
सो हेज्या लागून ही फॅसिलिटीज आमी हांकां लागून हांवें ही अरेंज केलेली आसा आनी हेजो पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हाका लोकां कडसून मेळपाक लागलेलो आसा. आतांच उलयतना हांवें सांगलें जेन्ना शेनवार दीस हांवें जेन्ना ही दोनी गाडयो भायर काडली वेर्णासून घेवन येयलो शोरुमानसून आनी डिझल घालपाक लागून हांव एका पंपाचेर रावलो जाल्यार ते पंप वाल्यान म्हाका दोनूय गाडयेक फ्री डिझल दिलें. जेन्ना हांव त्या ओनरा कडेन उलयलो जाल्यार त्या ओनरान इतलेंच म्हाका सांगलें की जेन्ना तूं लोकांक लागून इतली बरी सर्विसीस प्रोवायड करता जाल्यार म्हाज्या तर्फे एक ल्हानशी ही डिझलाचे तुजे कडसून पयशे नाका पण लोकांचे विचार चिंता लोकांक सुद्दां आपल्याक खंय तरी इनवॉल्व जावपाची दिसता आनी कोणें तरी इनिशिएटीव फुडें घेवंक जाय. म्हाका दिसता ही मेंटेन करपाक लागून आनी ही जे ड्रायव्हर आनी नर्स दवरपाक जे इक्विपमेंट ताका लागतले ते सगळे इक्विपमेंट प्रोवायड करतले. ड्रायव्हर तर आसतले प्लस एक खंय तरी आमी एक नर्सूय दवरपाक गव्हर्मेंटा कडसून घेवन एक नर्स सो जी फर्स्ट एड लोकांक लागून कितें एमर्जन्सीक लागून फर्स्ट एडाचें काम करतले तेजें प्रोविजन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो.